प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 11वो विसवोर वोड 25 ते 27 पर्यंत. Mathew chapter 11 verses 25 to 27. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना जेजू असो उद्गारलो, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ही वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरलेल्यो आनी सुपुल्ल्या बाळकांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. होय बापा, अशेंच करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत दिलां आनी पुताक कोणूच ओळखना बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच ओळखना बगोर एकलोच पूत आनी जांकां पूत आपले खुशेन बाप दाखोवन दीत तीच मनशां. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां आमी पळयता की जेजू म्हणटा 27 वडीन जी आमी आयज नियाळ कोत्तल्या. तो म्हणटा सगळ्या म्हज्या बापान म्हज्या हातान दिलां आनी पुताक कोणूच ओळखना बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच ओळखना बगोर एकलोच पूत आनी जांकां पूत आपले खोशेन बाप दाखोवन दिता तींच मनशां. भाव भयणीनो आमी जाणो की आमी सगळीं नव्या कराराचीं भुरगीं म्हणून आनी आमी नव्या कराराचीं भुरगीं खंय जाता कित्याक पोन्न्या करारान लोक भुरगीं जायनासलीं देवाचीं. आजून जेजू खुर्सार वसोंक नासलो, ताणें आपलें रगत वारोंक नासलें आनी पवित्र आत्मो आजून येवंक नासलो. पूण आतां आमी देवाचीं भुरगीं जाल्या कित्याक जेजूच्या अमोलीक रगता वरवीं आमी नितोड जाल्या. आमचें सगळें पातक ताणें घेतलां खुर्सार आनी भाव भयणीनो ताणें खुर्सार आमचें पातक घेवन ताणें आतां आमकां एक नवी रचना केल्या. आनी देखून भाव भयणीनो जेजू आयज भावार्थान पयलेंच म्हणटा, तो कितें म्हणटा, सगळ्या म्हज्या बापान म्हज्या हातान दिलां. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान दिलां. ताणें आमकां आख्खो संवसार ताच्या हातान घातला. पूण फुडें कितें म्हणटा, आनी पुताक कोणूच ओळखना बगोर एकलोच बाप. जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता, जो कोण देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, भाव भयणीनो तांकां जेजू बापाची ओळख दिता. कित्याक पवित्र आत्म्या उदेशीं आतां आमचें मन उक्तें जाता, आमचें काळीज उक्तें जाता आनी आतां आमकां देवाचें कितें आहा तें आमकां सजमून येता. भाव भयणीनो ज्या दिसा आमी एक नवी रचना जाता, जेजूचें रगत आमकां नितोड करता, आमची सगळीं पातकां तो घेता खुर्सार, आमी जेन्ना भावार्थ दवरता तेन्ना भाव भयणीनो कितें घडटा, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशीं आतां आमच्यान देवाची सुजमणी मेळोंक जाता, देवाची जाणवाय आमकां फावो जाता आनी त्या वरवीं जें देवान रोचलां, तें देवान आमचे पासत तयार केलां, तें आतां आमकां सजमून मेवता आनी आतां आमी देवाची खोशी करूंक पावता. नातर भाव भयणीनो ज्या दिसा आमी ह्या संवसारान जल्मता आमकां कसलीच सजमणी ना. आमी मेलेलीं खंय येता ह्या संवसारान. वय आमी रोडटा, खाता, जेवता, पूण आमचो आत्मो मेलेलो आसता. ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो स्वामी आनी देव मानून घेता, ज्या दिसा आमी भावार्था वरवीं ताका आमचो देव, आमचो सर्वनान म्हणून मानून घेता, त्या दिसा भाव भयणीनो देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशीं आतां आमच्यान बापाची खोशी करूंक जाता. बापान जें आमकां घडोवन हाडलां, जें ताणें तयार केलां, ती सजमणी आमकां मेवता. देखून भाव भयणीनो आयज जेन्ना जेजू आमकां ह्या शिवर्तमान सांगता, म्हणटा तशेंच म्हणटा बापाक कोणूच वळखना बगोर एकलोच पूत आनी जांकां पूत आपले खोशेन बाप दाखोवन दिता तींच मनशां. म्हणटोच जेन्ना जेजू आमकां ताच्या उतरा वरवीं बापाची सजमणी दिता, बापाक ओळखून दिता,
तेन्ना भाव भयणीनो, जें देवान घडलां, जें देवान येवजिलां आमच्या जिवितान, जें ताणें तयार करून दवरलां आमचे पासत, तें आमी आतां ती येवजण आमी आमी पूर्ण करपाक, आमी काबार करपाक आतां आमी तयार जाता. ना तर भाव भयणीनो, ह्या संवसारान जेजूच्या उतराची ओळख ना जाल्यार, ताजी सजमणी ना जाल्यार आमी बिश्टे आमी उठ्ठा, आमी जे दीस येता, दीस वेता, सुमान येता, सुमान वेता, म्हयने येवन वर्सां जालीं आनी आजून आमी कांय आमकां आजून ओळख ना आमी कित्याक ह्या संवसारान आसा म्हणून. पूण ज्या दिसा आमकां उतराची सजमणी मेवता, ज्या उतराक जें देवान आमकां उतरा वरवीं सांगलां आनी ताजी उतराची सजमणी मेळोन पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमकां आमी आमचें जिवीत सारता, तेन्ना देवाची जाणवाय, देवाचें सगळें बरेंपण आमच्या जिवितान मावता. आमच्या मनाची नडसणी करपाक आमकां पवित्र आत्मो आदार दिता. आनी जेन्ना आमी आमच्या मनाची नडसणी करता, तें उतर पाळटा, आतां भाव भयणीनो, आमी देवाची येवजण आनी सगळें देवाचें बरें तें आमच्या जिवितान फावो जाता. आनी आतां आमी एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थी जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी फुडें सरता. आयज भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानाचेर खेरीत भाशेन आमी बरे भाशेन नियाळ करुया आनी उतर, देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरून जेजूची ओळख आमकां दिसान दीस वाडत वसोंक आयजतान आमी एक थाराव घेवया. आनी जितली आमी शिकता, जितले आमी पवित्र आत्म्याची आमचें जिवीत सारता, तितली आमी देवाच्या जाणवायेन, देवाच्या घोटायेन आनी ही ताणी आपली येवजण केल्या ती आमी फावो करपाक आयजतान आमी खेरीत भाशेन वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव